आनंद बरीत नातालां तुमकां सगल्यांक. हॅपी क्रिसमस. भाव भयणीनो, जेजू जल्मला आनी जेजू जल्मला देखून सगळीं खुशाल आसात. तुमी खुशाल आसात? तुमी खुशाल आसात? होय. आमी सगळीं खुशाल जावपाक आमकां कारण आसा. जाल्यार आयच्या दिसाक जेजूच्या जल्माची खबर आमी आयकता तेन्ना पयलें वाचप, दुसरें वाचप, तशें तिसरें वाचप ही तिनूय बाराबर घेतलीं जाल्यार आमच्यान एक मांडप जें आसा तें आमच्या मुखार दवरपाक जाता. तें म्हणल्यार त्या काळाची राजकी परिस्थिती कसली आसली आनी जेजू खंयसर जल्मलो. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी जायतें उलयतले जाल्यार जायतें उलोवपाक जाता, जायत्या जाणांक धुवूनय काडपाक जाता आयज, पूण आयज तें करचें ना. आयज 2 उतरां गरजेचीं. ही नातालां आमी मनयता आसतना, जेजूच्या जल्माची परब मनयता आसतना, आनी ही उतरां तुमी म्हणलेलीं म्हाका जाय. पयलें उतर सस्टेनेबिलिटी. म्हणाचें तें उतर आयकलां पयलीं? सस्टेनेबिलिटी म्हणटा तें उतर आयकलां? होय, ह्या दिसांनी तें आमकां परतून परतून आयकपाक येता. सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, सस्टेनेबल हें आनी सस्टेनेबल तें. सस्टेनेबिलिटी हें एक उतर गरजेचें. खंयचें? सस्टेनेबिलिटी. आनी दुसरें उतर आमी आयज जेजूच्या जल्माची परब मनयता आसतना म्हाका म्हजे प्रमाणें वेस्ट रिडक्शन हें उतर म्हणचे. वेस्ट रिडक्शन. धाकल्या भुरग्यां भाशेन म्हणत. एक वाटेन सस्टेनेबिलिटी आनी दुसरें वेस्ट रिडक्शन. भाव भयणीनो, आयज आमचो नियाळ हाचेरूच करया. सस्टेनेबिलिटी आनीक वेस्ट रिडक्शन. त्या पयलीं आयचो संदर्भ बरे भाशेन मांडून घेवया. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी ह्या सोडवंडाराक शांतीचो कुंवर म्हणटा, प्रिन्स ऑफ पीस. आनी शांतीचो कुंवर कित्याक जाय आसलो? इजायास प्रवादी हें पुस्तक जें बरयता तो जेजू जल्मच्या 8 शेंकडे आदीं हे पर्यंत आयलोलो, 8 BC. आनी तो जेन्ना आयलो, इजायास प्रवादी, खरें म्हणल्यार 3 भागांनी आसा इजायास प्रवादी, पूण इजायास प्रवादी जेन्ना आयलो तेन्ना जेरोबोआम दुसरो म्हणटा तो राजा आसलो. आनी तेन्ना आसिरियेचो राजा आसा, ताचे लागीं जितलीं झुजां तांणी केलीं तें पिड्ड्यार जातालें. म्हणजे एके भाशेन हे दुसरे राजा जे आसात ते ह्या इज्रायलाच्या राजाचेर, जेरोबोआम दुसरो ह्या राजाच्या खाल इज्रायल पोरजा एके भाशेन सारकी काळोखान पडली. आनी ह्या पासत इजायास प्रवादी त्या काळाक मरणाचो काळ म्हणटा, इरा ऑफ डेथ. कित्याक ही पोरजा एके भाशेन मरणान पडलेल्या भाशेन जाल्ली तांचे राजकी परिस्थितीक लागून. आनी असल्या वेळार इजायास प्रवादी येता आनी तांकां ही समजवणी दिता की आमकां देवान कितलें बरें केलां, कितलीं आमकां राखल्यांत, सांबाळल्यांत. आनी आयज उगडास करता तांकां मिद्यानी लोक जो आसलो तांचेर आड झुजता आसतना कशे भाशेन देवान आमकां हो भासायल्लो देश फावो केलो हें इजायास प्रवादी तांकां उगडास करता. आनी देवान सोडवंडार भासायला ताचोय उगडास करता. ह्या पासत ह्या लोकांन मरणाचे सावळेन रावपाची गरज ना. हे मरणाचे सावळेंतलो तो आमकां काडटलो आनी शांतीचो कुंवर जावन आमकां आमचो सोडवंडार येतलो. आनी हें रोखडेंच जातलें अशें म्हणून तांचे मदें हो समज जाल्लो. देखून तांचे फाटल्यान जेरोबोआम दुसरो आसा ताचे फाटल्यान जो राजा येतलो तो ही सोडवण आमकां हाडटलो हें लोकांचें मानप आसलें. आनी सगळीं रावतालीं सोडवंडार येतलो आनी आमकां सोडयतलो. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, आहाज राजा जो आसा तोय बीन टर्न्ड आउट टू बी एन डिसअपॉयंटमेंट. ताणें परजेची जी आस आसली आनी परजेचें रावप जें आसलें तें सारकेंच थंड करून उडयलें. आनिकूय मरणाच्या झाडान तांकां घातलीं. तर असल्या वेळार हो सोडवंडार येतलोच हें लोकांच्या मदें हो हे परजे मदें मानप जालें. आनी हो सोडवंडार जो येता तो आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकता, हो सोडवंडार जेजू सोवें, हो सोडवंडार जो आमकां येतलो आनी काळोखांतलो सोडयतलो, शांतीचो कुंवर जातलो, हें सगळें जेजू सोवें सारकें जातलें हें आमच्यान म्हणूं येता. देखून तो आमचो सोडवंडार
आनी दुसऱ्या वाचपानूय भाग्यून पावलू खेरीत भाशेन तिताक बरोवन उगडास करता तो देवाची दया माया, ही इज मर्सी ऑफ गॉड. आनी ह्या पासत संवसारान जें कितें जाता वायट, तातूंत आमकां घडये एकामेकाचो राग येता, एकामेकाक वायट करूंक दिसता. थोडे जाण आपुणूच व्हड जावपाक सोदतात, दुसऱ्यांक चिड्डावन दवरतात. थोडे फावटी आमी एकामेकाचेर आमच्याच घोराब्यान वा आमच्या संबंदांनी एकामेकाक दुखयता. जाल्यार देव काकळूत ह्या सोडवंडारा सवय आयल्या आमकां दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू उगडास करता. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ही पयली लोकगणती. लोकगणती म्हणल्यार सेन्सस, लोकांक मेजपाचे कितलो लोक आहा आमच्या राज्यांत. आनी सुरवात करता आसतनाच ह्या राजांची नांवां आमकां सांगल्यात. हो सेजार आसलो आगुस्तूस, आनीक राजपाल आसलेलो किरीन म्हणलेलो. जाल्यार तो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाता. थंयसर जुजे आपूण दाविदाच्या गोत्रांतलो देखून दाविदाच्या शारान म्हणजे बेल्या शारान बेथलेहेम शारान वता. बेथलेहेम शार म्हणटा तें आतां जंय पालेस्तीन आहा त्या पालेस्तिनान पडटा, आनी जेरुजालेम आहा तें इज्रायलान पडटा. ह्या दिसांनी इज्रायल पालेस्तीन हांचे मदें जें पॉलिटिकल सिट्युएशन जाल्लें आसा, घेर चालू आसा, तातूंत घडये आमी आयकून जाणा. जाल्यार थंयसर गेल्लो आसतना जेजूचो जल्म जालो. भाव भयणीनो, हातूंत भितर सस्टेनेबिलिटी खंय आहा? खंयची दोन उतरां सांगल्या तुमकां हांवें? पयलें उतर सस्टेनेबिलिटी आनी दुसरें वेस्ट रिडक्शन. हें सगलें जें आतां हांवें सांगलां एक समरी कशी जेजूच्या जल्माची, तातूंत सस्टेनेबिलिटी खंय आहा आनी वेस्ट रिडक्शन खंय आहा? सांगता खंय आहा ती. सस्टेनेबिलिटी पयले सुवातेर. सस्टेन म्हणल्यार तोगोन उरपाक जाय, तोगपा सारकें. आमी कितेंय करता तें तोगता तसलें जावचें अशें आमचें आवडे. तें उरपाक जाय, रोखडें काबार जाता तसलें आमकां नाका. तें मागीर कितेंय जावं आमचे संबंद, आमचे रिलेशनशिप्स तोगता तसल्यो रिलेशनशीप जावपाक जायो. आयज एकल्याचो मोग केलो, फाल्यां दुसऱ्याच्या फाटल्यान गेलो, असलें कोणाक आवडना. एकल्या लागीं लग्न जालो आनी दुसऱ्या फाटल्यान गेलो, कोणाक आवडना. पॉलिटिकल सिट्युएशनान पासून एक पार्टीन भितर चल्लो, दुसरे पार्टीन जाम मारून गेलो, कोणाक आवडना. सस्टेनेबिलिटी तशेंच उरपाक जाय. जाल्यार सोडवणदार जो आसा तो सस्टेनेबल काय? जेजू सोडवणदार येतलो म्हूण जो आदल्या कोरारान इजायास प्रवाद्यान तावन सांगूंक सुरू केल्लें, तें जाकारियस येव पासून होच सोडवणदार आनी दुसरो सोडवणदार ना. जाल्यार सोडवणदार बेल्या शारान जल्माक येतलो, दाविदाच्या गोत्रान तो जल्मतलो हें सांगलेलें. जाल्यार सोडवणदारा विशीं जी म्हायती आसा, सोडवणदारा विशीं जी खबर आसा, आनीक सोडवणदारा विशीं जी भासावणी आसा ती सस्टेनेबल, ती बदलना. तोच जेजू. जेजू संवसारान येवन गेल्यार कितलीं वर्सां जालीं? कितलीं वर्सां जालीं? 2000 वर्सां. जाल्यार इतलीं वर्सां जाल्या उपरांत सोडवणदार बदलला? सोडवणदार कोण? तुजो सोडवणदार कोण? तुमचो सोडवणदार कोण? तोच सोडवणदार आसा. सस्टेनेबल आहा सोडवणदार आमचो. जाल्यार हो सोडवणदार जो आसा ताचो संबंद आमचे लागीं कसलो आसा? तो देवाचो पूत. आनी आपूण देवाचो पूत जावनूय तो खालती जालो, इतलो खालती जालो की आमचें मनशेपण ताणें घेतलें आनी गोरवाच्या गोठ्यान जल्म घेतलो. आनी तातूंत आमचो संबंद आपणा लागीं घट करपाक वो सस्टेनेबल दवरपाक आमकां ताणें देवाचीं भुरगीं केलीं. तर जेजूच्या जल्मान भाव भयणीनो आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. जाल्यार आमचो संबंद देवा लागीं, आमचो संबंद जेजू लागीं. देव आमचो बाप आनी जेजू आमकां आपलीं भाव भयणां कशीं आपल्या बापा सरशीं वता. जाल्यार हो संबंद जरी तर आमचो सस्टेनेबल जाल्यार जें कितें जेजून आपल्या जिवितान केलां, जें कितें जेजून आपल्या जिवितान शिकयलां, तें आमी जरी तर आयज आमच्या जिवितान जियेता जाल्यार आमचें जण एकल्याचें जिवीत ह्या सोडवणदाराच्या जिवितान सस्टेनेबल अशें म्हणपाक जाता.
पूण जरी तर आमचें जिवीत आयज जेजूचे शिकवणेचे भायर गेल्लें आसा, जेजून जें आमकां शिकयलां आनी करून दाखयलां तें आमी करपाक फाटीं रावता जाल्यार आमचें जिवीत सस्टेनेबल ना. जेजून आमकां संबंद सांबाळपाक शिकयल्यात, चुकता तांकां भोगसूंक शिकयल्यात, जे कोण त्रासान पडलेले आसात तांकां वयर काडपाक शिकयल्यात, जांकां पिडा जाल्ली आसा तांचे पिडा रोग बरे करून तांकां जिवीत दिवपाक शिकयलां. ह्यो वस्तू आमकां करपाक जेन्ना मेळटा, ल्हान ल्हान बारीक बारीक सोयेक मेळटा तेन्ना आमी करपाक फाटीं रावता जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सस्टेनेबल ना. तर भाव भयणीनो, पयलें उतर म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. आनी सस्टेनेबिलिटी म्हणटा ती आमच्या जिविताक जरी तर लागू जाता जाल्यार आमचे भोंवतणी ज्या समाजान आयज आमी जियेता ती आर्थीक परिस्थिती, आमची इकॉनॉमिक्स, तशेंच आमची एनवायरमेंटल परिस्थिती, आमचे भोंवतणी जे सगळीं दायजां आमकां दिल्लीं आसा ती सांबाळून दवरपाक, तोखतात ते भशेन दवरपाक आनी मनशाच्या फायद्याक वापरूंक आमकां हें आयचें नाताल शिकयता. जेजूक फाळयांनी गुठलायलो आनी ताका खावणेंत आड घातलो. म्हणजे जेजू जेन्ना जल्मलो तेन्ना हे सृश्टीन भितर एके भाशेन मिसळ जालो, इतलो तेंकून रावलो, घट्ट रावलो, चिटकून रावलो. जाल्यार आयज ही सृश्टी सांबाळपाक, हे सृश्टीची जी बरी देणी आसात ती आमी वापरपाक आमकांय ही नातालां आयज शिकयतात. जाल्यार ह्या पासत दुसरें उतर आमी म्हणलां आयज उगडास दवरया. खंयचें दुसरें उतर? वेस्ट रिडक्शन. भाव भयणीनो, आयज आमचें जिवीत वेस्ट जेनरेट करपाचें कितलें जालां हें हांवें सांगपाक गरज ना. आयज डिवेलपमेंट आमचो जायतो जाल्लो आसा. आयज नव्यो नव्यो वस्तू आमी जायत्यो सोदून काडलेल्यो आसात. तातूंत एक सारकी म्हत्वाची जी आख्खो संवसार वापरता, खंयची? प्लास्टीक म्हणटा ती सोदून काडलेली. ती स्वर्गार्थान दिवंक ना, आमी मनशांनी सोदून काडलेली बरी वस्त प्लास्टीक म्हणटा ती. पूण आयज ताचो उपयोग आनी दुरुपयोग इतलो जाल्लो आसा की आमी ताका वेस्टान घातलेलो आसा. ह्या पासत हें वेस्ट रिडक्शन म्हणटा तें उतर आयज गरजेचें. आयज आमी कचरो म्हणटा तो इतलो निर्माण केल्लो आसा की आमी खंयसरूय पांय घाल, खंयसरूय वचो, तो कचरो नासतना आमच्यान जायना. कचऱ्याची आमकां सगल्यांक वीट येता. आमकां सगल्यांक दिसता कचरो आसचो न्हू, आमचे भोंवतणी आमकां कचरो नाका, तरूय आसतना आमचे भोंवतणी सगल्याक कचरो. जाल्यार ह्या कचऱ्यान जेजू जल्मतलो काय? जरी तरी नातालां आमी म्हणटा एक वाटेन सस्टेनेबिलिटी आनी दुसरे वाटेन जरी तर वेस्ट रिडक्शन, जाल्यार आतां आमची सेलेब्रेशन जी जातली, आतां क्रिसमस सेलेब्रेशन, आतां मिस जाल्या उपरांत घडये थोडीं जाणां तुमी डान्स करपाक वयतलीं, घडये तुमी तुमच्या घरा लागीं आयज धाकटीशी पार्टी करतलीं, मिडनायट पार्टी, वो घडये फाल्यां करतलीं. कितें वापरपाचें आहात? आयज आमच्यो धाकट्यो धाकट्यो ज्यो प्लेट्स आहात त्यो कसल्यो आसतल्यो, कप्स आसात ती कसलीं आसतलीं. आयज टिश्यू पेपर कितले उजार करतलीं तुमी? हें आनी कितें फादर, आयच्या सेरमावाक हें खूंय लागता. वेस्ट रिडक्शन जरी तर आमी म्हणटा जाल्यार भाव भयणीनो, जेजूच्या जल्माच्या दिसाक ज्यो आयज आमी पार्टी करतल्यो, सेलेब्रेशन्स करतल्यो, तातूंत जरी तर आमी आनिकूय हो कचरो निर्माण करता जाल्यार आयच्या दिसाक जेजू बाळकाक फाळयांनी गुठलावन आड घातलेलो खावणेन ते आमी विसरता. कित्याक? हो कचरो जो आमी निर्माण करता तोच कचरो जाता कारण आमचे भलायकेचेर आड वचपाक, आमकां दुयेंसां दिवपाक, आमकां हॉस्पिटलान पावोवपाक. आयज ह्याच कचऱ्याक लागून जायत्यो वस्तू घडलेल्यो आसात, ताचेर आख्खें लॅक्चर सांगपाक गरज ना. जाल्यार आयज भाव भयणीनो, आमी नातालां मनयता आसतना एक चॅलेंज घेवया, क्रिसमस चॅलेंज. तयार आहा तुमी क्रिसमस चॅलेंज घेवपाक? आहा जाल्यार वय म्हणय, ना जाल्यार ना म्हणय. क्रिसमस चॅलेंज, क्रिसमस ग्रीन चॅलेंज हांव दितां तुमकां. घेवपाक तयार आहा तुमी? आगे बाय ना? ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार आहा? ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार आहा क्रिसमसाची? दिता हांव.
आहा आहा जाल्यार मातशें वयतली ना जाल्यार पासून वय म्हणय म्हाका सांगपाक मेळटलें कितें. ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार आहा. जरी तर आमी ग्रीन चॅलेंज भाव भयणीनो आयच्या क्रिसमसाची ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार ना जाल्यार जेजूक जल्माक हाडूंक आमी कितलीं भियेता हें आमकां कळटलें. ग्रीन चॅलेंज घेवपाक हो मनीस भियेतलो जो भियेल्लो आसा. ही घेयत जाल्यार उमक्यो उमक्यो वस्तू करपाक मेळच्यो ना. साद्यो वस्तू त्यो व्हडलें कांयच मागूंक ना. धाकट्यो वस्तू. क्रिसमसाची पार्टी चलता आसतना कचरो निर्माण करचो न्हू. जाता तितलो वेस्ट रिडक्शन. कितें म्हणल्यार दुसरें उतर खंयचें म्हणलां वेस्ट रिडक्शन. बेश्टें उतर उचुल्लें आनी क्रिसमस काबार करून आमी गेलीं जाल्यार कितें फायदो. जाल्यार भायर सरता आसतना एक धाकटोसो तरी निश्चय करुया. वेस्ट रिडक्शन हांव करतलों. वेस्ट रिडक्शन आमी करतलीं. आमचें सेलेब्रेशन जी जाता आतां क्रिसमसाची आयज तावन सुरू जावन नवें वर्स येवं पासून आनी थोडीं जाणां मुखारूय करतात 6 तारीख पासून. हे पावटीक 7 तारखेर आयलां जाल्यार ती तारखो येवं पासून जी सेलेब्रेशन्स आमी करतलीं. आमचे फॅमिली डे जातले. आमच्या समुदायांनी सेलेब्रेशन जातलीं. थोडीं काजारांय आमचीं जातलीं. ह्या काजारांनी आमचे फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे आतां सगळे डे चेंज जाल्ले आहा. सेकंड डे म्हणटा तो तिसऱ्या दिसाक कोत्ताय खंय मोदें एक गॅप घेवन कांय नजो. पूण ज्या दिसाक आमी सेलेब्रेशन्स कोत्ता तेन्ना जो कचरो आमी निर्माण करता ग्रीन चॅलेंज तुमकां क्रिसमसाची हे पावटीक जाता तितलो हो कचरो उणो करपाक आमी वावुरतलीं. थोडे पावटी घोडे पयशे येयले सुबेज पडटले. ती क्रॉकरी आनी कटलरी हाडपाक त्यो धुवन परतून दितात त्यो ते हाडपाक पयशे घोडे चड पडत. हांव नकळो चड पडटात जाल्यार पूण रेंटाक मेळटा. तरी आसतना आमकां सोंपेपण थ्रो अवे एक दीस ते डिस्पोजेबल कप्स डिस्पोजेबल प्लेट्स हाचो जायतो वापर आमी करतले. ज्यो फ्रुटी आनी बियर कॅन्स आनी बॉटल्स ज्यो आहा त्यो सगल्यो भायर उडोवपाच्यो येयल्ल्यो आहा. त्यो मागीर आसतल्यो आमच्या ज्यो वॉटर बॉडीज आसा थंयसर आसतल्यो. तुमी घोडे पळयल्ले आसतल्यो तुमच्या घरा मुखार घरा भोंवतणी जरी तर वॉटर बॉडीज आसात जाल्यार ह्यो बाटल्यो सगल्यो उडोवन येयल्ल्यो आहा. खंयच्यो त्यो तातूंत भितर कपांय आहात आनी प्लेट्सूय आहात. खंय धांवन येयल्यात त्यो आमी करूंक ना. जाल्यार ग्रीन चॅलेंज क्रिसमसाची हे पावटीक ह्या क्रिसमसाक आनी हे न्यू इयर आनी तेच्या उपरांत जी आमची सेलेब्रेशन्स आसा डिस्पोजेबल वस्तू उजार करचो ना. ही चॅलेंज घेवपाक तयार आहा. काजार जावपाची व्हंकल म्हाका दोळे मोठे करून पळयता. कितें फादर केशे भाशेन जातलें सेलेब्रेशन. बाये जाता सेलेब्रेशन डिस्पोजेबल करना आसतना. आनी हें जरी तर आमी करना जाल्यार आमकां रडपाचो हक्क ना. आतां तो परतून आयला खबर आहा. कोण परतून आयला. आं कोविडाचो बरो मोग करता तुमी. सोडवणदार परतून आयला आमकां सोडवण दिवपाक. पूण बरें तुमी म्हणटा ते भाशेन कोविडूय परतून आयला. आनी कोविडूय परतून आयला जाल्यार आमकां थोड्योश्यो वस्तू आमी चोतराय दवरपाची गरज आसा. बरे भाशेन चलपाची गरज आसा. पूण कोविडाक मातशें सायडीक दवरया कित्याक चड भिवपाची गरज ना म्हण सांगलेलें आहा. फकत क्रावडेड प्लेसीस आसात थंयसर वचनाका म्हणलेलें आहा. क्रावडेड प्लेसीस जंय आहा थिंगा वचनाका. आनी तुका जरी तर जालें जाल्यार मातसो भितर राव. तुका शींक बीन येता जाल्यार अशें करून काडपाक जाय. पूण हांव खबर करतालो तो परतून आयला म्हणटा तो सोडवणदार. आमचो सोडवणदार परतून आयला आमचे मदें. तेका सोदपाक जाय ह्या क्रिसमसाक. ही दुसरी चॅलेंज. ह्या क्रिसमसाक सोडवणदार जो आयिल्लो आहा तेका सोदपाक जाय. मेळटलो सांगता खंय सोदपाक जाय तें. आयज घरा वसात आनी सोदात. तुमच्या घरांत आहा येयल्लो. तुमी हिंगा मिसाक येयला सोडवणदार तुमगेर येयला. वचोन सोदात तेका. आनी हे क्रिसमस सिजन काबार जाता म्हणल्यार तेका सोदून काडात. आनी सोदून काडल्या उपरांत तेका एक गिफ्ट दिवपाक जाय. आतां आमी नातालांचे आख्खी परब मनयता म्हणल्यार ते एक जाण राय येतले तेका गिफ्ट दितले. ह्या दिसांनी जायतीं इस्कॉलांनी इन्स्टिट्युशनांनी पॅरीश युथान मागीर आमची लेजन ऑफ मॅरी कॅटिकिस्ट
ही सेलिब्रेशन्स करतात तेन्ना क्रायस्ट फ्रेंड म्हणून करतात. तुमी केला एकामेकाक गिफ्ट दितात आनी थोडीं जाणां आपल्या इश्टांक गिफ्ट दितलीं, एकामेकाक गिफ्ट दितलीं. गिफ्ट वांटपाचें भुरगीं खातीर रावतलीं. आवय बापूय आमकां ह्या क्रिसमसाक गिफ्ट कितें दितलो. गिफ्ट एक्सचेंज करपाची आमची कांय बरी संवय आहा. बरी संवय ती सस्टेनेबल. हांव तुका दितां, तूं म्हाका दिता, बादाबाद सस्टेन जाता तें. पूण भाव भयणीनो, आयज आमकां कसल्या गिफ्टांची गरज आसा. आनीक एक पावटी वेस्ट रिडक्शन थिंगासर हाडलें जाल्यार गिफ्ट दिता तेन्ना कचरो जाता तसलो गिफ्ट दिनाका. कचरो जावपा सारको गिफ्ट आहा दिनाका ह्या वर्साक, ह्या क्रिसमसाक. आमच्या घोराब्यांनी आयज कसले गिफ्ट जाय. आयज आमच्या घोराब्यांनी एकामेकाक व्हडलीं व्हडलीं बॉक्सां असलीं नाकात. पूण आयज जायत्या घोराब्यांक बोक्सण्याच्या गिफ्टाची गरज आसा. तुज्या घोराब्याक बोक्सण्याच्या गिफ्टाची गरज आहा. आयज जायत्या घोराब्यांक समजणीची गरज आसा, एकामेकाक समजूंक. कित्याक आमी चडश्यो वस्तू ज्यो आमच्या घोराब्यान आमचे संबंद जे सस्टेनेबल जावपाक जाय ते अनसस्टेनेबल कोत्ता. कित्याक आमकां मिसअंडरस्टँडींग जाता, गैरसमज, समजूंक तयार ना आमी. जाता जाल्यार हे पावटी गिफ्ट समजिकायेचो एकामेकाक दिवया. आमकां सगल्यांक उलोवपाक दिसता आनी आमकां जाय आमचें कोणें तरी आयकल्लें, पूण आमी आयकपाक तयार आहा जाल्यार ह्या क्रिसमसाक, ह्या नातालांक आयकोपाचो गिफ्ट दियात एकामेकाक. एकामेका बरोबर वेळ सारपाचो गिफ्ट दियात तुमच्या घोराब्यान. हे सगल्यो वस्तू घडये आमी करता जायते पावटी. आमच्या घोराब्यान आमकां वेळ ना. एकामेकाक आयकूंकूय वेळ ना, एकामेकाक बऱ्यो वस्तू सांगपाकूय वेळ ना. जाल्यार हे पावटीक जरी तर गिफ्ट एक्सचेंज करपाक जाय जाल्यार एकामेका लागीं उलोवपाचो, एकामेकाक आयकोपाचो हो गिफ्ट आमी जाता जाल्यार दिवया. पयशे आनीक हे मॅटिरियल गिफ्ट आहा ते आमकां आख्खें वर्सभर मेळटलेच, ते चुकचें ना. आनी ते आमी हाडटले. आयज आमचे लागीं सगल्या लागीं दुडू आहात. आयज भुरगीं तरणाटी पासून सेल्फ सस्टेनेबल जाल्लीं आहा. आदले भाशेन तीं आवय बापायचेर धरलेलीं ना. आपणाचेंच काम करता, आपुणूच घेता. देखून कोणेंच विचारपाक जायना हांव कितें घेता आनी खंय मोडटा तें. सस्टेनेबल जाल्लें आहा जिवीत. पूण हें बोगसणें दिवप, एकामेकाक आयकप, एकामेकाक वेळ दिवप, हें भाव भयणीनो कोणाच्यान करपाक जायना, फकत तुज्यान करपाक जाता. जाल्यार हे पावटीक हो गिफ्ट आमी दिवपाक सोदता जाल्यार पळोवया. जिवीत सस्टेनेबल जातलें, कचरोय उणो जातलो आपुणूच. कित्याक चडसो कचरो आमच्या मनान भितर आसा आनी काळजान तो मागीर शिजता. आनी काळजान शिजलेलो कचरो आसा तो भायर चल्ल्या उपरांत मागीर सगलो कचरोच. तर ह्या नातालांक ही ग्रीन क्रिसमस चॅलेंज घेतल्या तुमी? घेतली म्हूण समजता. घेतल्या? घेतल्या? ना जाल्यार ना म्हणत. घेतल्या? खंयची 2 उतरां? सस्टेनेबिलिटी आनी वेस्ट रिडक्शन. ह्या नातालांक भाव भयणीनो जोर लगा के करुया सारकी बरे भाशेन. आनी नातालां आमी मनयता तेन्ना एकामेकाक आनंद भरीत नातालां आमी दिवया आनी एकामेकाक जेजू दिवया.